खण अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या भुरग्यांक गोंयांत रोजगाराची संदी उपलब्ध जाली ना, तर झारखंड आनी ओडिशा राज्यांत भुरग्यांक कामाची संदी दिवची म्हण ह्या विशया कडेन NSUIचे अध्यक्ष एहराज मुल्ल्यान लक्ष केंद्रीत केल्लें. ह्या विशया कडेन लक्ष दिवच्या परस विद्यापीठांत वेंचणुको जिंकपाचेर मुल्ल्यान लक्ष दिवचें म्हण भारतीय जनता युवा मोर्चान पत्रकार परिशद घेतिल्ली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जे स्टेटमेंट केल्या म्हणजेच पयलीं तेणें म्हटलां की 70 स्टुडंट्स म्हणजे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जी आसा आमची तितूंतल्यान BE इन मायनिंग म्हणजे बॅचलर्स ऑफ इंजिनियरींग मायनिंग डिपार्टमेंटांतल्यान 70 स्टुडंट्स पास आउट जाता एवरी इयर. हो जो डेटा तेणें दिला तो टोटल फॉल्स आसा. एक्चुअली एक बेचिंतल्यान फक्त 30 स्टुडंट्सूच पास आउट जाता एवरी इयर आनी मॅक्सिमम कॅपॅसिटी जी आसा म्हणजे ऑन प्रॉस्पेक्टस जो डेटा दिल्लो आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचो तितून भितर 34 स्टुडंट्सूच आसा फॉर मायनिंग स्टुडंट्स. हो जालो पयलो पॉयंट. तसोच सेकंड पॉयंट तेणें म्हटला की एकूय जॉब मेळूंक ना 2017 जे पास आउट जाल्या बॅचीक तो होय डेटा टोटल फॉल्स आसा. 2016-17 जी बॅच पास आउट जाल्ली तातूंत भितरले ऑलरेडी 9 ते 10 भुरगे हे प्लेसमेंट तांकां प्लेसमेंट मेळिल्लो आसा आनी ऑल टुगेदर 29 स्टुडंट्स आशिल्ले 2016 ते 17 बॅचीन आनी थोड्यांक प्लेसमेंटाच्यो ऑफर्स आयल्ल्यो बट मायनिंग बॅन जाल्ल्या कारणान तेंचे प्लेसमेंट जे आसा ते कांयशा प्रमाणान स्थगीत जाल्ले आसा. बट गोवा गव्हर्मेंटीचेर निश्चितूच तोडगो काडटले आनी जे इंजिनियरींग कॉलेजीचे ऑथॉरिटीज आसात जे प्लेसमेंटाच्या बाबतींत पळयतात तेंच्यांनी ऑलरेडी गोंया भायर वचून तेजेर सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणजे गोंया भायर ज्यो मायनिंग कंपनीज आसात तेंचे कडेन उलोवप तेंचें चालू आसा. सो निश्चितूच हे जे 2 थोडे भुरगे उरलेले आसात तांकां प्लेसमेंट मेळटलो. तशेंच आनी तेणें पॉयंट म्हटला की लास्ट 3 इयर्स म्हणजे 3 बॅची पास आउट जाल्ल्यो आसा आजून पर्यंत मायनिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट जाल्ल्याक गोवा युनिवर्सिटीन. तितून भितरले ओन्ली 10% म्हणजे मायनिंग इंजिनियर्स जे आसात ते एम्प्लॉयड जाला अशें तेणें म्हटलां. बट एक्चुअली हो डेटा जो आसा तो फॉल्स. एक्चुअली फक्त 10% जे इंजिनियर्स आसात ते उरलेले आसा तांकां प्लेसमेंट मेळपाक आनी ऑलरेडी 90% मायनिंग इंजिनियर्स जे आसात तांकां ऑलरेडी प्लेसमेंट मेळ्ळो आसा. आनी फर्स्ट 2 बॅची ज्यो जाल्ल्यो तितूंतले टोटल फर्स्ट बॅचीक 31 आनी सेकंड बॅचीक 30. सो ऑल टुगेदर 61 मायनिंग इंजिनियर्स जे आशिल्ले तांकां ऑलरेडी प्लेसमेंट मेळ्ळो आसा. फॉर प्लेसमेंट तांकां मायनिंग कंपनीज लायक वेदांता, फॉमेंतो आनी ऑलरेडी गोंया भायर आनी इंडिये भायरूच तांकां प्लेसमेंट मेळ्ळो आसा.